सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्धादीन स्वरूपारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्धादीन स्वरूपारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता दया माया तुझी नियता पाठी जिनी भोगस म्हूण मागता आदार करपा बेजावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्धादीन स्वरूपारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्धादीन स्वरूपारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argam Bapa. Argam Bapa. Argam Jesu. Argam Jesu. Argam Pavitra Atmya. Argam Pavitra Atmya. Mahima Bapa. Mahima Bapa. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Mahima Pavitra Atmya. Mahima Pavitra Atmya. Hoglab Bapa. Hoglab Bapa. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Pavitra Atmya. Hoglab Pavitra Atmya. Hallelujah. 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 ख्रिस्त म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज सद्या काळाच्या 5व्या आयतराची देवस्तुती आमी आचरता आनी मगाच्या नोकून सोय वावर करूंक बरें मन आनी शांती गरजेची. बरें मन आनी शांती, पूण देवाचो वावर करूंक क्रिस्ताची सेवा करूंक बरें मन आनी खालतेपण गरजेचें. बरें मन आनी खालतेपण गरजेचें. असलें एक लिसांव, असली एक शिकवण आयची देवस्तुती आमकां दिता. सद्या काळाचो 5वो आयतार. बरें मन आनी खालतेपण गरजेचें म्हूण सांगता. देवाची सेवा करूंक, देवाची सुवार्ता परगट करूंक, देवाची शुभ वर्तमान परगट करूंक. पळय, फिलिपी घरां बरयलें पत्र अध्याय 2 5व्या वळींत आमी आयकता. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी ताणें आपणाकच खाली केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो, देखून देवान ताका उंच उबारलो. आनी आयच्या 3 वाचपांनी आमी पळयता. मगाच्यानो पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी, जेन्ना देवान ताका आपयलें तो खालतो जाता. देवा मुखार तो खालतो जाता, देखून देव ताका ताच्या मिसावा खातीर तयार करता. दुसऱ्या वाचपांत सांव पावल खालतेपणा मुखांत जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाता. जेंतिलांचो उरतो अपोस्तल तो जाता. आनी वांजेलांत आमी पळयता मगाच्यानो सिमोन पेद्रू. खालतेपणा मुखांत सिमोन पेद्रूय बडबडो हुळहुळो तो, जाल्यार
खलतेपणा मुखांतर जेजू ताका व्हरते मिसाम दिता. पवित्र सभा ताचेर तो मांडून हाडटा. सिमांव पेद्रूचेर तूं खडाप म्हणून खडाप सांभोवता केवल खलतेपणा मुखांतर. देखून आयची देवस्तुती आमकां खलतेपणा विशयांत शिकयता. देखून आयच्या देवस्तुते वेळार खलतेपणाचो शेगून आमचें तें आसा करच्याक आनी ह्या खलतेपणांत आमी वाडच्याक देवा मुखार देवा लागीं आमी मागया एवकरिस्ता वेळार. आनी जर तर देवाची सेवा करतना ह्या आमच्या जिणयेंत खलतेपणान आमी जियोन हांव तर देवा लागचें बुकसाणें आमी मागोवन घेवया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदा देवा आनी तुमकां भावयनो मुजुगण्यो सर्व सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संस्कार मेळ्ळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावयनो जेचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakutkar, Sumia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Sumia kakutkar, Sumia kakutkar. प्रार्थुया. बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना.
यशाय्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. उजियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सोरेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलें. ताचे वयर आसलें सेरापीम. हांकां जण एकल्या स पाकाटे आसले. ते एकामेका असे म्हणटाले, पवित 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 दलबारांचो सरेस्पोर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदिरान दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हणलें, हाय म्हजे काटा, म्हजो नाश जालो मू, कित्याक हांव एक मेल्या वंटाचो मनीस आनी मेल्या वंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दलबाराच्या सोरेस्पराक पळयलां. तेन्ना सेरापिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजे शिवपून आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हणलें, पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक बगसालां. तेन्ना सोरेस्परा सुतालो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतालो? हांवें जाप दिली, आबले हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतार्यें. देवाचे ओडकार. सगळ्या काळजान सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता. तुझ्या दुता उजीर तुजी वाकणी गायता. सगळ्या काळजान सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता. तुझ्या दुता उजीर तुजी वाकणी गायता. विश्वासी तूं दयाळ बरो वर्ते नांव तुजे. तुका उलो माच्या वेळा म्हाका कांदिले. सगळ्या काळजान सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता. तुझ्या दुता उजीर तुजी वाकणी गायता. सगळ्या काळजान सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता. तुझ्या दुता उजीर तुजी वाकणी गायता. सांपावलान कोरिंथकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, हांव मनन घेतलो तोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो. तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका किपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो. केपेजा आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच पोटी पयन जावन 60 जाणां तो दिश्टीक पडलो. ताचे मदले 60 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पण थोडे मौन पावले. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्या नंतर समेज दमदुतां शेवाटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मा परी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. हांव जावन तें जावन आमी सकट प्रगट करता तें एकच आनी तुमी सतमंतले तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उडीक प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. व्हडे प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया
वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया एक दीस गेनेसरेत सरोवराच्या तळी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोनचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी तांणी पळयल्यो. पागी दोणींतले देवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एके दोणीर सोडून ती सिमांची धोण तडी तावन तितकेशें मुखार सुटोवन रावूंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली, इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिल्लो पयसर सोमिया, हांव एक पातकी मनीस. म्हजे सरशिल्लो पयसर सोमिया, हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाते भोव विस्मीत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांवय विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमोनक म्हणालो, भियेनाका, ह्या पुडां तूं मनशांक पागतलोय. सिमोन जेजू म्हणालो, भियेनाका, ह्या पुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोणी तडीक हाडतच सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतार हे वखडी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्तय मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें सांगलें आयची वाचपां भोव अपुर्बायेचीं वाचपां परत परत आमी वाची जाय. हांव चिंता तुमी चीत दिवन आयकल्यांत म्हणून. जावं पुरो हांगासर येवन ल्हानशा भुरग्यान वाचलें सुमार समजो लागीं ना आंगे म्हाका गोत्तू ना. पूण एकाद्या वेळार तुमी चीत दिवन आयकवना जाल्यार मोगाचें न्हू. परत एक फावटी वाचा, भोव अपुर्बायेचीं वाचपां तिनी वाचपां. पयलें, दुसरें आनी वांजेली भोव अपुर्बायेचो संदेश आमकां दिता. प्रस्तावनान सांगले बरी खालतेपणा विशयांत. देवाचें काम करूंक बरें मन आनी खालतेपण गरजेचें मोगाचें न्हू. दोन संगती, पूण खालतेपण भोव विशेश गरजेचें. 15व्या शतमानांत जियोन आसलो एक सांत सा फिलीप नेरी म्हणून. आयकलां ताचे विशयांत? सांत सा फिलीप नेरी रोमा शहरांत फ्लोरेन्स म्हणल्या एका गांवांत जियोन आसलो प्रख्यात सांत तो. आनी ताच्याच काळार एक जियोन आसली एक धार्मीक भयण कॉन्वेंटांत जियोन आसली. ती तिच्या भक्तीपणाक नांवाडलेली. तिच्या शांतीपणाक भक्तीपणाक नांवाडलेली व्यक्ती ती. आनी जायतीं जाणां आत्मीक बरेपण जोडूंक तिचे सरशी येतालीं. आनी हिचें नांव गांवान गांव सगळो संवसार गाजलें. आनी आखरेक
पाप साहेबाच्या कानांत पडलें आनी पाप साहेबान हिचें शांतीपण या भक्तीपण कितलें विशेष गी या खरें गी म्हूण पारखुचे खातीर फिलीप नेरीक हिचे सरशीं धाडटा पाप साहेब आनी फिलीप नेरी हिका परखुचे खातीर कॉन्वेंटाक वेता आनी कॉन्वेंटाच्या वडीलनेक वचून मेळटा आनी हिचे विशयांत खबर घेता ह्या भयणी विशयांत आनी उपरांत फिलीप नेरी आपुणूच एक दुर्बळ्या बरी एक पिंजल्लें वस्तूर घालन मेळिल्ले मोचे शू घालन कॉन्वेंटाक वेता आनी ह्या धार्मीक भयणीक मेळटा तिका मेळोंक वता आसतना थंयसर तो तिचे सरशीन वताना प्रासन जाल्ले बरी दुर्बळ्या बरी मेळे मोचे घालन मेजार आपले पांय दवरून ती येता आसत एका सांगता म्हजे शू मेळे आसात पूण इल्लेशे सोडयशे गी म्हाका मस्त पुरासान जाल्या म्हणटा फिलीप नेरी हिचे लागीं सांगतना हिका राग येता भक्तिवंत स्त्री धार्मीक भयण भोव भगेवंतपणाक नांव वाडलेली हिका राग येता आनी म्हणटा हांव इतली नांव वाडदीक भयण भाग्यवंत धर्म भयण मुझे कडेन तूं शू सोडोवंक सांगताय गी तुजे मेळे मोचे सोडोवंक सांगताय गी निकळ हांगात हांव म्हणून हाका धांवडायता हय मगचनो फिलीप नेरी येता आनी पाप साहेबाक सांगता साहेबानो तिचे कडेन सर शांतीपणाचे मूळ जावन आसचें खलतेपणच ना सर शांतीपणाचे मूळ जावन आसचें खलतेपणच ना हे हांवें खुद्द पारखिलां म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय एक धर्म भयण शांतीपणाक भाग्यवंतपणाक नांव वाडलेली पूण तिचे थंय खलतेपणाचे शांतीपणाचे मूळ जावन अशें खलतेपणच ना वय मगचनो जेजू सांगता मातेवस एवांजेल अध्याय 18 चवथी ओळ जेजू आमकां कितें सांगता भोव पुरबाचें उतार देवाचें उतार आमकां सांगता मॅथ्यू 18:4 जो कोण आपणाकच खालतो खन जो कोण आपणाकच खालतो करन या भुरग्या बरी जाता ह्या भुरग्या बरी ल्हाना भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो जो कोण खालतो करता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो पळय आयच्या वचपांचेर एक दिश्ट गेला तिनी वचपां हांवें सांगली पयलें वचप इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें इजाया प्रवादीक देव आपयता आपोवन दिता एक प्रत्येक मिसावां खातीर आनी तेन्ना इजाया प्रवादी कितें करता आपलें उणेपण वळखून घेता तो सांगता इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6:5 ओळ आयजाया 6:5 तेन्ना हांवें म्हळें हाय मुझे कटा हाय मुझे काटा म्हजो नाश जालो मू म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो कित्याक मनीस हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा आनी मेळ्या वंट्यांच्या मनशा मध्ये हांव जियेता हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस मेळ्या वंटांच्या मनशा मध्ये हांव जियेता पळयाचें खलतेपण उणेपण तो वळखता देवा समोर तो उबो आसतना देव ताका आपोवन दितना इसाया प्रवादी सांगता ना सुमया म्हजें तें उणेपण आसा तेन्ना देव ताका जेजू ताका देव कितें म्हणटा तस अवस्वर अध्याय 7वी वळन तो सांगता 7व्या वळेंत ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें तो एक उच्याच इंगळो कान ताच्या वंटाक लायता मेळे वंटाक लायता आनी म्हणटा कितें म्हणटा पळय हो तुज्या वंटाक लायला पळय हो तुज्या वंटाक लायता तुजो अपराध काडून तुजो उडयला अपराध काडून उडयलो आनी तुजें पाताक बोगसालां तुजें पाताक बोगसलां तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो सर्वस्पराचो ताळो तो आयकता कितें सांगता ताळो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं हांव कोणाक धाडूं आमचे पासून कोण वेतलो आमचे पसत कोण वेतलो हांवें जाप दिली इसाया प्रवादी जाप दिवन म्हणटा आपले हांव हांगा आसा आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड म्हाका धाड पळय उणेपण वळखतना जेजू देव ताका नितळ करता इंगळो ताच्या वंटाक लावन ताचें वंट नितळ करता
आनी ताका मिसावाक एक विशेष मिसावाक प्रत्येक मिसावाक तो जेन्ना खालतो जाता देव ताका मिसावाक तयार करता. आनी दुसऱ्या वचपान आमी आयकलें सांब पावला विशयांत ल्हानवी कायन तो सांगता वर्तो अपोस्तल तो पूण तो कितें सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 9वी ओळ आमी आयकता. 1 Corinthians chapter 15 verse 9. धर्मदूता मध्ये हांव कनिश्ट. धर्मदूता मध्ये हांव एक कनिश्ट धर्मदूत. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही म्हणटा. पूण आमी जाणा तो व्हरतो धर्मदूत जेंतिला मध्ये श्रेष्ठ धर्मदूत जावंक पावलो. पळयात असो मनोभाव हांव धर्मदूत म्हणून सांगोंक की फावो न्हय म्हणटा. तरी पूण आमी जाणा आसा देव ताका वर्तो करता तो खालतो जाल्ल्यान ताच्या खालतेपणा मुखांत्र देव ताका वर्तो करता. परत वांजेलांत कितें आमी आयकलें शुभ वार्तेंत सिमोन पेद्रो बडबडतो हळूहळू आयिल्लो धरवडता की दाळाय पयलें कितेंय सांगोंक तो पयलें तो कितें सांगता जेजूक सांगता लुकास वांजेलाध्याय 5:8वी ओळ जेन्ना जेजूच्या उतरांचेर खालतीमान घाल मासली धरूंक ते आयते जातात भरन दराबस मासली ते धरतात आनी तेन्ना सोम्या मुखार तो आसतना सोम्या उचीर तो आसतना ही उतरां तो सांगता खालती मनान खालतो जावन तो सांगता लूक 5:8. हे पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पळोवन आनी म्हणालो मुझे सरसिलो पयस सर सुम्या हांव एक पातकी मनीस. पळया मगाच्या न्हू सोम्या मुखार हजार आसतना ताचे उजीर आमी आसतना इसाया प्रवादी खालतो जालो. सांब पावली ल्हानवी कायन खालती मान खालतो जावन सांगता ती उतरां. आनी आतां सिमोन पेद्रू दिंबयेर पडोवन सांगता मुझे सरसिलो पयसर सुम्या हांव एक पातकी मनीस. कसलें खालतेपण. तेन्ना सोमी ताका म्हणटा तोच वांजेल लुकास वांजेल अध्याय 5:10वी ओळ लूक 5:10 कितें सांगता. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव विजमीज जाल्ले तवळ जेजू सिमोनक म्हणालो जेजूची उतरां देवाचें उतार हें कितें म्हणालो भिये नाका या फुडा तूं मनशांक पागतलोय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. या फुडा तूं मनशांक पागतलोय मासली न्हय. खालतो जाल्ल्या सिमोनक जेजू वर्तो करता. देखून हांवें म्हळें खालतेपण गरजेचें. देवाचें काम करूंक देवाचो वावर करूंक ताचें उतार परगट करूंक खालतेपण गरजेचें मोगाचें नांव. खालतेपणाचे दाखले जायते आसात पवित्र पुस्तकांत. थोडे दाखले तुमकां सांगचे जाल्यार पयलें पळया दावीद रायाक. वर्तो राय तो श्रेष्ठ राय बळवंत राय. पूण नातान प्रवाद्या मुखांत्र देव ताचें पाताक तो ताका दाखोवन दितना आपलें पाताक वळखता. देवा समोर आपलें पाताक वळखता खालतो जाता आनी तो परिवर्तन जाता नवो व्यक्ती जाता. दावीद राय श्रेष्ठ राय बळवंत राय पूण देवा मुखार खालतो जाता. आनी कितें म्हणटा सामुएल असो दुसरें पुस्तक अध्याय 20:4 14वी ओळ 2 Samuel 24:14 कितें सांगता. भोव अपुरबायेचीं उतरां दावीद रायान म्हणची तीं उतरां. कित्याक तो जाणा आसलो देवा मुखार खालतो जाल्यार खालती जाल्यार देव कितें करता गे म्हणून. भोव अपुरबायेचीं उतरां 2 Samuel 24:14. दाविदान गादाक जाप दिवन म्हणटा हांव व्हड अडचणेंत सांपडला. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडोया. कित्याक व्हड ताची दया पूण मनशांच्या हातांत हांव पडना जावं. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाच्या हातांत पडोया मोगाचें नांव. जेन्ना आमी देवाच्या हातांत पडटा खालती जाता देव आमकां वर्ती करतलो. मनशांच्या हातांत आमी पडचें नाका. हेंच दावीद राय म्हणटा आमी देवाच्या हातांत पडोया
मनुष्याच्या हातांत न्हय कित्याक देवाची दया ताची काकुळतू बोव वरती. दावीद राय खालतो जाता देवाच्या हातांत तो पडटा. परत पळया जॉब पात्रियार्क. जॉब असो ग्रंथ अध्याय 1:20 आमी वाचता. जॉब 1:21 कितें सांगता. ताका वस्तू अणवर आयली, कश्ट आयले, पूण देवाच्या कुशेक तो खालतीमान घालता आनी सांगता. कितें सांगता. अध्याय 1:20 जॉब 1:21. तेन्ना जोब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले. तो धरणीर सरपडलो आनी ताणें म्हळें कितें म्हणालो जॉब. विन गो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो. विन गो हांव परतून वेतलो. विन गो हांव भायर सरलो. विन गो हांव वेतलो. उपरांत तो म्हणटा सर्वेस्परान दिलें. सर्वेस्परान दिलें. सर्वेस्परान काडून सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावन देवान दिलें आनी देवान व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावन. प्रेज द लॉर्ड. असलो मनोभाव आमचो जायसे. जॉबा बरी. देवान दिला, देवान व्हेलें. ताचें नांव सदैव जावं आनी हर एक घडी ताका महिमा जावं, ताका स्तुती जावं. सर्वेस्पराक जेन्ना आमी खालती जाता देव व्हरतो म्हूण पातयेवन संपूर्ण विश्वासान पातयेन देवा मुखार खालती जावन आमी उबी रावता. मगाचे न्हू भेना, आमकां भेना. देव सांबाळटलो. जेन्ना आमी जितलें खालती जावन देवाक आमकां समर्पण दिता. जॉबा बरी. देव सगळें सांबाळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परत पळया रोमी शतपती आपल्या साकरा खातीर जेजू लागीं येवन विनाती करतना तसो मनोभाव पळया. रोमी शतपती लुकास अध्याय 7:6 आनी 7 लूक 7:6-7 देवाचें उतर. रोमी शतपती कशें तो कलतो जाता पळय. उतरे करिस्तान आमी उतरां आमी सांगता. हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सांगता आमी उतरां. रोमी शतपती देवा मुखार जेजू मुखार सांगता. भोव वर्ती उतरां. त्या शतपतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडलें आनी ताका अशें सांगलें. कितें म्हणालो. सोम्या तुवें बेश्टी इतली वावंट काडची नाका. सोम्या तुवें बेश्टे इतली वावंट काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य. म्हज्या पाक्या भितर म्हज्या घरा भितर तुवें येवंक हांव फावो न्हय. सोम्या देखूनच हांवें स्वता तुजे ससीन येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो. एक उतार तुवें सांगल्यार पुरो. म्हजो साकोर बरो साकोर बरें जातलो. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. म्हज्या घरा भितर तुवें येवचें फावना. एक उतार सांग. म्हजो साकोर बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया परत जाके मोठवो मनीस जेजूक पळोवंक रुखार सोडता. जेजूचें एक दर्शन घेवंक. पूण तो सादो मनीस न्ही. सुंकाकारांचो वडील तो. सुंकाकारांचो वडील जाल्यार जेजू मुखार खालतो जावन जेजूक पळोवंक मोठवो जाल्ल्यान रुखाक सोडता. जेजून ताका कितें केलें. जाकेवा सकला देव आज हांव तुज्या घरा येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया दावीद राय, जॉब पात्रियार्क, रोमी शतपती आनी जाकेव जायते दाखले आसात. सोम्या मुखार खालती जावची. आमी शिकपी जावंक बरो, आमकां जानवाय आसा जावंक बरो, पूण मगाचें न्हू हें सगळें व्यर्थ. सोम्या मुखार हें सोड सांडून ताच्या उतरांक आमी खालती मान घाल्यार ताचें उत्तर स्विकार करन जें उतर आमी आयकता कोणाय मुखार तें येवंक पुरो. पूण सोम्याच्या उतरांक खालती मान घाल आमकांच आमी समर्पिता. सोमी आमचें तें आमच्या जिवनांत वर्ती अजापा करतलो. वर्ती अजापा करतलो. पयल्या शिकवणांत आमी आयकलें आज सकाळीं मोरये विशयांत. मोरयेन तिच्या जिणयेंत देवाच्या उतरांक खालती मान घाली. तिच्या जिणयेच्या सुरवेर तावन अखेर पर्यंत खालती मान घालता. देखून देवान तिका वर्ती गेली मगाचें न्हू. देखून त्या पुरबाचें गीत परत एक फावटी आमी म्हणया तें सांगाता. मोरयेचें स्तुती गायन केवल 1-2-4 लायन म्हळ्यार पुरो. मोरये विशयांत ते म्हणटा लुकास अध्याय 1:40-7 जावन 50-4 मोरयेचें स्तुती गायन तांदूळ आसा. ते म्हणटा
50 आनी 1 वळ ती सांगता आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. ताणें काळजांत ओडपण चिंतेल्या गरव्यांक दुस्पटायल्यांत किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गरव्यांक दुस्पटायता देव सोमी. पूण किरकोळ जाल्यार खालती जाल्यार चड आनी चड वयर उबारता. तेंचा पुरबायचें कीर्तन आमी गायता. एक पावटी तुमकां कळीत आसा. आमी परत एक पावटी गावया तें. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा म्हणून. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. सोमी खालत्यांक उबारता, आपली प्रकाशीत महिमा परगडता. पदवेदारांक बसके तामसकला घालता, सोमी खालत्यांक उबारता. सोमी खालत्यांक उबारता, आपली प्रकाशिक महिमा परगडता. पदवेदारांक बसके तावंसकला घालता, सोमी खालत्यांक उबारता. वय मगाच्यानो सोमी खालत्यांक उबारता. जर तर आमच्या जिणेंत आमी शुभ अर्था परगड करूंक पुरो, देवाचें उतार आमी आयकोंक पुरो या परगड करूंक पुरो, जर तर सोम्याक आमी पाटी दवरता, सोम्याक आमी पाटी घालता, आमकांच आमी मुखार हाडटा, सोमी आमकां सकयल घालता. पूण आमकांच आमी ल्हान कर खालती कर सोम्याक आमी मुखार दवरता. आमच्या जिणेंत सोम्याक आमी वर्तो करता, आमकांच आमी खाली करता, तर आमी वर्ती जातल्या. या कीर्तनांत आमी गायलेले बरी, मोरयेने गायलेले बरी. गरव्यांक तो दुस्पाटायता, खालत्यांक किरकोळ्यांक उंच उबारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देव ताका जाय जाल्ल्यांक तो विंचता. तो जावं पुरो ग्रेस्त, जावं पुरो दुबळो, जावं पुरो एक शिकपी मनीस, जावं पुरो एक अशिकपी, जावं पुरो जाणारी, जायत्यो संगती ताका जाणा आसात, जावं पुरो ताका कितेंच कळीत ना. आयच्या वांजेलान वाचपानी आमी पळय इसाया प्रवादी साम पावल क्रिस्तवांक दग दितालो. तो शिकपी मनीस, अशिकपी न्ही. आनी सिमा पेद्रू शिकपी न्हय. देव ताका जाय जाल्ल्यांक विंचता. आनी जर तर तांचे थंय बरें मन खालतेपण आसा, बरें मनाच्या की खालतेपण चड गरजेचें हें आसा, तर तसल्या व्यक्तीक तो बळवंत हातेर करता. देव बळवंत हातेर करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आधुनीक काळार जाल्यार पळया, मदर तेरेसाक तिका देवान वर्तें केलें. जुआंव पावल दुसरो, आमचो पयलोंचो पाप साहेब, ताकाय देवान वर्तो केलो. कित्याक खालतेपण आनी बरें मन ताचें थंय आसलें. हें गरजेचें म्हाका मातशें असो वांजेला अध्याय 5वी ओळ आमी आयकता. मॅथ्यू 5:5. सादी बोळी कितली भागी, सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज, पृथ्वी जातली तांचें दायज. सादी बोळी कितली भागी. माते असो वांजेला अध्याय 11:20 ओळ वाचा. देव सांगता, देवाचें उतार हें मॅथ्यू 11:29. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया, मुझे जू तुमच्या खांदार घेया, आनी मुझे लागचें शिका, आनी मुझे लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. पळय आमचो देव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. तो खालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. आमी सदां सकाळीं हें मागणें करता न्ही, जेजू बोळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. खालतें कर म्हजें काळीज. आमी खालतीं जावंक जाय, मागचें मात्र न्ही, पूण खऱ्या काळजान मागा जाय. आस्तावन मागा, सांगा जेजू लागीं,
जेजू बळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे बोळे आणि खालते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्त आमचो स्वामी कुर्सार मरण कुर्साच्या मरणापर्यंत खालतो जालो. आम्ही गायता तें गिरीतने क्रिस्त आमचे पासो मोरान पर्या खुर्साचे मोरान पर्या खालतो जालो. परत एक पडी सांगा काय. क्रिस्त आमचे पासो मोरान पर्या खुर्साचे मोरान पर्या खालतो जालो. तर मग न्हू आमचो देवच खालतो जाला जाल्यार तर आमी आमच्या जिवनांत क्रिस्ती जिणेंत बरें मन आसा जंय आमचें तें आनी खालतें जायचंय. होच संदेश देव आमकां दिता. आयची लितुर्ची आमकां दिता. देखून आमी खालतीं जावया. आज जर तर आमी मागण्याक आयल्या चड आनी चड देवा समोर आसतना आमी कितेंच आमचे कश्ट वजन ताका समर्पण दिवन खालतीं जावया. तेन्ना देव आमकां खंडीत जावन गूण करतलो. देखून ह्या बऱ्या मनान खालतेपणान हर एका रितींत हांगासर चलच्या हर एका रितींत भाग घेया. देवा मुखार खालतीं जावया. जशें इसाया प्रवादी जालो, जशें पाऊल जालो आनी जशें सिमोन पेद्रो जालो. आमी खालतीं जावया. आमी सांगता भोवपुरबाचें गीत तवळ तवळ गावचें आसा. म्हाका बरें लागचें हें गीत गायतना. तुजो हांव मोग करता म्हणून. तुजो हांव मोग करता असो हांव म्हणटा. ताचे उपरांत त्यो लायन काण दुसरें आमी म्हणटा तुका हांव खालतो जाता म्हणून. होय की न्ही. तुका हांव खालतो जाता म्हणटर आमी उबी रावया. जेजूक बास दिवया. आमच्या जिवनांत सुमया तुजे मुखार आमी खालतीं जातले. तुजे मुखार आमी खालतीं जातले म्हणून आमी सांगया. हें गीत आमी गावया. तुका हांव खालतो जाता. तुका हांव खालतो रावता. खालतो जाता सुमया. तुका हांव खालतो रावता सुमया म्हणून आमी म्हणया. आमचे हात आमी विस्तार धरया. आमचे दोळे आमी दांबया त्या सुमया मुखार. सुमया आमचे पासत खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. आनी अशें खालतो जावन आमची सोडवण ताणें केल्या. तर ताचे मुखार त्या सुमया मुखार बळवंत देव सोडवंदरा मुखार आमकांच आमी खाली करया. खालती जावया. ताका आमी खालती रावतल्या म्हूण बसावया. तुका हांव खालतो रावता. तुका हांव खालतो रावता जेजू. सर्वांत सांगात. तुका हांव खालतो रावता. आदारी सरा तुझ्या पांया तळा रावतलो. तुजे वाटेर हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाडी सोसना. तुझ्या पांया तळा रावतलो. तुजे वाटेर हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवा सर्वस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा आमच्या रसनारा हो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे बरी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाचें जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया. अशें आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका म्हणटालें तें आमचे सवें तुका मानूंक पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतींची तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी याचना मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी याचना पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळवारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडण रगत सवतला आमस मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारल्या तुज्या पळय सुबेचो उगडास कर. बेनेडिक्ट 16 आमच्या बागेवन बाप्पा, लुईस पावल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या यासकी वर्गां बराबर तिका तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या सौर भाव भयणींची कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या संद्यांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा मागण्याक येवच्या हेर सभारांच्या तांच्या कुटुंबाच्या आनी आमच्या ह्या मागण्याच्या घरच्या सौर हिताचिंतकांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती बागेवंत धर्मुतांनी सौर कळी तुका मानवल्या सगळ्यां त्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवा हुचीर खालती जावंक देवाची सेवा करतना खालतेपणाची गरज आसा देखून खालती जावंक देवाचो आधार आमकां गरज ताची सुकृपा आमकां जाय देखून ताची कृपा आनी ताचो आधार ह्या मागण्या वेळी आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक शितां तशें आमची पथकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंद राज जेजू क्रिस्ताचे येणे वरवशा तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडण रगत आमी सेवंक वता ती आमचेर झडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिव. पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे पसत कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो आनी आम समेस्तांक खालती जावंक आपोवणे दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमयान तुमकां पावना पूण तुज्या उतरान तुमकां भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. He
सोमिया काळजान म्हज्या राखो नसा येण्याक तुझ्या ये वेगी ये जेजू राया स्वागत करता तुका ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुझ्या ये वेगी ये जेजू राया स्वागत करता तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एक कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचे जिवे संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होस जावं आमचो संतोष. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या आई सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसनयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगीत समकोया संवसारान बरी खबर प्रगट्या सर्व लोकांक. प्रितीन शांतीन जियेवया